आम्ही आमचे गणपती ज्या घरांचे गणपती असतात त्या 1.5 दिसाचे जावं 5 दिसाचे त्याचे विसर्जन झाल्यानंतर ज्या गणपतीचे विसर्जन जाता तेजीच आम्ही चिखल काडटाले आणि तेजेच एक आमचो नंदेश नायक म्हणटा तो भुरगो आमची मूर्ती करतालो. ती अशीच मूर्ती आम्ही 2-4 वर्सां अशीच मूर्ती केली. त्याच्या उपरांत आम्ही आमकां लोकांनी फंड घातले तेजेर आम्ही एक मूर्ती हाडली धाकटी. तेजे वयल्यान आमकां हर वर्सा एक कोण आमकां डोनेट करपाक लागलो, मूर्ती सुद्दां डोनेट करपाक लागलो. तेजे उपरांत आमच्या तो बालगणेश व्हडलो जालो. आमी भुरगे थंयच उरले ल्हान म्हणून बालगणेश आमचो व्हडलो जालो आनी अशीच करून आमच्या मूर्तीचे हे अशें आमचे विसर्जन आनी 2033 मेरेन आमची मूर्ती बुकींग आसा ही आमकां लोकांनी आपूण जावन दिता म्हणून सांगलेली आसा. तुमकां खबर आसतली 31 तारखेक बाल गणेश पुजनोत्सव सुरवात जाला आणि आयज 6 तारखेक बाल गणेशाचे विसर्जन जातले. ह्या 7 दिसांक आमी वेगवेगळे कार्यक्रम हांगासर कल्चरल घडोवन हाडल्या. पयले दिसा भजन जाले, दुसरे दिसा भजन जाले, तिसरे दिसा कीर्तनाचो प्रोग्राम हांगासर जालो आणि त्याच्या नंतर अखिल गोवा अभंग गायन स्पर्धा जाली. काल निमंत्रित पथकांची घुमट आरती स्पर्धा जाली. आयज 5 गांवचेच भजन आसतले, 7 एक प्राइज डिस्ट्रीब्युशन आसतलो आणि त्याच्या नंतर 8 ते 9 9:30 पर्यंत आरती आसतली आणि 10 बाल गणेशाच्या विसर्जनाक सुरुवात जातली. सुरुवात जाल्ली 27 वर्सां पयलींसून आणि जी आमी परंपरा चालूच दवरलेली आसा आणि ह्या वर्साची जी सुरवात जाल्ली आहा ती 31 तारीख आयतार ह्या दिसा आमी पुजेक लायिल्लो आणि तेच 7 दीस जावन आयज शेनवार येयल्लो आणि ते आयज तेजें विसर्जन जातलें.